मडगांव पुलिशेन सोमारा एका मिनी कॅसिनोचेर धाड घालून 7 गुन्यांवकारांक आणि 2 ऑपरेटरांक अटक केल्या। ह्या टोळये कडल्यान 2,29,420 रुपयांचे जुगार करपा खातीर वापरिल्ले 10 कॉम्प्युटर जप्त केले। मडगांव रेल्वे फ्लायओव्हर लागच्या गोवा गेस्ट हाऊसा सकयल आशिल्ल्या एसी दुकानात जुगार चालू आशिल्लो। पुलिशेन सगळ्या 9 जाणांक अटक केल्या। Today conducted a raid on the premises at below Goa Guest House near Flyover Bridge and apprehended 2 persons operating online gaming and 7 bettors and seized cash and other gaming materials, that is computer etc., all worth rupees 2,29,490. All are brought to the police station and arrested. मडगांव पुलिसांनी आज रेल्वे फ्लायओव्हरा कडेन एक दुकानाक जे गॅमलिंग चलतालें इलिगल गॅमलिंग तातूंत भितर रेड मारून जवळ जवळ 9 जाणांक धरिल्ले आसा। तातूंत भितरले 9 जाणांतले 10 जाण जे ऑपरेटर आशिल्ले आनी 7 जाण आशिल्ले बॅटर। त्याच बरोबर मडगांव पुलिसांनी कॅश आनी कंप्युटर हातूंतल्यान जप्त केल्ले आसा। जो ओनर आसा शॉपाचो ताजे शोध चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरव वळखले।